नमस्कार. दिसभरांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिव्यांगां खातीर तयार करतले वेगळे खाते, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती. मडगांवां सोपो फारीक करचे शिवाय बेकायदेशीरपणान बसपी पसरेकारांक नगरपालिकेन काडचे म्हणीत बाबू आजगांवकारान वेपाऱ्या सयत काडलो नगरपालिकेचेर मोर्चा. 2027 एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटले, सभापती तवडकाराचो दावो. कांय जाण तयार करतात संभ्रम, तवडकाराचो आरोप. कोमुंदात कायद्यान दुरुस्ती करून घरां कायदेशीर करपाचेर मुख्यमंत्री आजून ठाम. सेरुला कॉमिटींतली घरां कायदेशीर करा, पर्वरीचे लोक मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक. काब्रालाक देंवोन आलेक्स सिकेराक मंत्री करून मुख्यमंत्र्यान पाळ्ळे उतर. मुख्यमंत्र्याची तुस्त करपाची म्हणटा एनसीपीचो जुजे फिलीप. गोंयांत खंय सगळे विरोधक एकठांय येयल्यार बरे दीस. दक्षिणांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची चर्चिलाची तयारी. पक्षाची ना गरज, सद्याक तरी अपक्ष म्हणटा चर्चिल. आता खबरो विस्तारांत. राज्यांत दिव्यांग व्यक्तीं खातीर वेगवेगळे खाते तयार करपाची घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केली. हे खाते तयार करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा सुरू आसा. एका वर्सा भितर ते अस्तित्वांत येतले अशें मंत्री सुभाषान सांगले. Looking at our efforts, the government of Goa, the Honorable Chief Minister announced in the last budget that a separate department for persons with disabilities will be made, and I hope and we are on a very fast track establishing a separate disability department in this, which will be independent of, without having any other department connected to it. Why? Because disability has links with, we have to always coordinate with the health department, we have to always coordinate with the sports department, we have to always connect with the education department, and if this coordination doesn't go well, then the person with disability have problems in getting the services from different departments. So we are trying to get all these things within one department, that is person with disabilities, so that they will have minimum problems and the department will have their own budgetary allocations, own officers, own directors, so that functions in empowering, socially empowering, educationally empowering, economically looking after their placements. All these things will be initiated and they will get a better facilities. So this is the purpose behind getting a new department formed, and the Honorable Chief Minister is taking initiative. He is always tracking these files that where it has reached, and very soon we will have a separate department for this. मडगांवां गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांचो पालिके आड मोर्चा. बाजारा भायर बेकायदेशीर वस्तूंची विक्री बंद करची, बाजारांत नितळसाण दवरची, सुविधा दिवच्यो अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केली. मंगळारा मडगांव गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांनी पालिके आड मोर्चा व्हेलो. नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकारी हाजीर नाशिल्ल्यान आंदोलक पालिका इमारतीच्या सोपणाचेर बसले. उपरांत मुख्याधिकारी आनी नगराध्यक्ष हांचे वांगडा जाल्ले बसकेंत बेकायदेशीर विक्री, चोर बाजार बंद करपाची मागणी केली. गांधी मार्केटांतल्या सोप्याची फी संघटनेच्या वांगड्यांकडेन नेमान फारीक करतात. सुमार 80% जागे बदलल्यात. कांय वांगड्यांनी सोप्याचो जागो बदलपा खातीर परवानगी दिवची म्हणून अर्जय केल्यात, पूण आतां मेरेन हाका प्रतिसाद मेळूंक ना. तांकां त्रास दिनासतना जागो बदलचो, तशेंच गांधी मार्केटांतल्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांकडेन लक्ष दिवचें. मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटांत शेडी वांगडा 32 वेवसाय हातागाड्यांत करपाची परवानगी दिल्ल्यांक बरीच वर्सां जाली, पूण आयज मेरेन थंय विजे पुरवण करूंक ना. ही गैरवेवस्था पयस करची अशी मागणी तांणी केल्या. बेकायदेशीर बसतात त्याचो तुम्ही सोपो घेतात, बेकायदेशीर बसतात त्याचो असे एग्रीमेंटाचे हा, मागीर त्याका परमिटींग कित्याक बसपाक दिना? अरे जो म्युनिसिपालिटी मुखार बसता
खंय बसता रस्त्यार आणि घेऊन बसला तो बेकायदेशीर. तुम्ही फाल्यां रोड वेंडर्सांक काडपाक जाल्यार तांणी घेवन वचून काडून येता. तुम्ही त्यांच्याकडे पैसे घेता, पैसे घेता जाल्यार तुम्ही त्याक बसपाक कित्याक दिना? बसपाक कित्याक दिना? एग्रीमेंट कायदेशीर का बेकायदेशीर तो सोपा घेता ताका कळना न्ही तें. अरे हेतून कळपा जाय न्ही. आमी ताका सांगता तुम्ही बरयला तेजे एब्सोल्युटली बरयला इलिगल ह्या तें घेवपा जायना म्हणून. आमी ताका एग्रीमेंटा प्रमाणे बरोवन दिल्लें आसा की ह्या ज्युरिस्डिक्शनांचे जे कोण धंदो करपाक बसता पळय तांचे कडेन असल्या जाग्याचेर तेणें घेवपाक जायना. 80% वयर पसरेकार गोंया भायले आसात. ते सोपो फारीक करिनात. सोपो करपी कंत्राटदारूय खंय भायल्या भायर गुड्डिला सवा करता म्हूण बाबूचो आरोप. आज आमी म्हणटात की सोपो पेयर जो आहा जे सोप्या लिस्टार आहा तेजे पयशे घेवपाचे आसता. नाजाल्यार सकाळी कितें येता फिश येता आनी कितें येता तेजे सोपो घेवपाचे आसता. हे बेकायदेशीर बसतात त्यांचो सुद्धा सोपो घेतात. आणि जे बेकायदेशीर कितें कोमुलदादा मुखार बसतात लोक सांजचे 50-60 लोक. आता बेकायदेशीर ते बसता असताना सोपो आपलो 50 रुपया तो घेवन मेकळो. आणि जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात जाल्यार तुम्ही बसपाकूय तेका दियात. म्हणून एग्रीमेंट कसो केला तो एग्रीमेंटाची कॉपी म्हाका खातीर. कारण ह्या लोकांचे पयशे घेवपाचो म्युनिसिपालिटीक रायट ना. फुडलो भाग ना गांधी मार्केटची फुडली जागा ही एसटी खातीर रिजर्व आहा. सगळी एसटी लोकां खातीर. थंय कोणूच भायलो येवन बसूं शकना. तो तांकां आमी दवरला. आनी गोंयची भाजी जी शेतान पिकयतली थंय भाजी मेळटा. आमी तेजेर बंदी घातली की तांबडी भाजी तेंच्यांनी हाडपाची न्ही. तांबडी भाजी सी गोंयकार जो पिकयतलो ती भाजी मार्केटान येतली. आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलो. म्हज्या कर्मचाऱ्यांचेर म्हाका 100% विश्वास आसा. ते जर पयशे घेवन गुड्डिला सवा करता जाल्यार ते सिद्ध करून दाखयात. सिद्ध जाले जाल्यार ताबडतोब तांकां निलंबीत करता नगराध्यक्षाचे म्हणणे. एक जेन्युइन ताणें प्रश्न मारला तो जे वेंडर्स ते रोडार बसता त्या म्हाकाय पटलें चीफ ऑफिसराकय पटलें. ते नाका जाल्ले लोक रस्त्यार विकता आनी डेफिनेटली तातूंत मार्केटान मातसो इफेक्ट जाता. हें ताजें एकदम म्हणणें एकदम बरोबर आसा. तातूंत आमकां एश्योरन्स दिला की आमी प्रायोरिटीचेर आमी सगळें तें काडटात. म्हजे नदरेक कोण तरी म्हाका खबर ना. म्हाका पयर एक हें आयिल्लें की कोण तरी बाबा पयशे मायर घेता म्हणून. हांवें चीफ ऑफिसराक सांगलें कॉन्ट्रॅक्टा कडेन इन्क्वायरी कर. हांवें पर्सनली कॉन्ट्रॅक्टाक फोन केल्लो. अरे बाबा तुजें टेंपल आपूण रेट कितें आसा तें अशें करून घेता. अशें जर कोणी आसा जाल्यार म्हाका वाचन पळय एलिगेशन करपाक सामकी इजी. प्रूफ कोण दिता हाडून? प्रूफ कोण दिता? एलिगेशन करता हांव सगळ्यांक चॅलेंज करता. म्हाका आतां प्रूफ दी. हांव आतां इन्क्वायरी करता. आतां ऑन द स्पॉट नाव एक 5 मिनटां भितर इन्क्वायरी करता. पंजानी सांगपा जाता तो 10,000 घेता हो 15,000 घेता हो 20,000 घेता. सगळें म्हणटा एलिगेशन करपाक व्हेरी इजी. जितलो म्हजो स्टाफ म्हजो जितलो स्टाफाचेर विश्वास आहा पळय खंयचोय म्हजो स्टाफ पयशे घेता म्हणून म्हाका म्हाजे नजरे हाडून दिया. फाल्यां सकाळीं सस्पेंड करपाक लायता. गौरंग मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयान गावडा कुणबी आनी वेळीप हांकां भाजप सरकाराच्या काळांतूच एसटी दर्जो मेळ्ळा. तांकां 2027 भाजपाच्याच काळान राजकीय आरक्षणूय मेळटलें असो दावो सभापती रमेश तवडकारान केला. कांय जाण लोकां मदीं संभ्रम तयार करतात म्हूण तवडकाराचो आरोप. आपूण 1996 सावन एसटी चळवळीत आसा. 2005 भाजपाच्या काळान गावडा कुणबी आनी वेळीपांक एसटी दर्जो मेळिल्लो. 2012 आपूण आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जाले उपरांत सरकारी येवजण्यो चालीक लायल्यो. 2027 एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटले हातून मातूय दुबाव ना. कांय जाण लोकां मदीं संभ्रम तयार करतात म्हणून सभापती रमेश तवडकाराचो आरोप. आज सरकारी नोकऱ्यो मेळपाचें प्रमाण जें आसा न्ही तें 5% उरचें ना. म्हणजे जेमतेम 5 वर्सां भितर एक 500 गजालीक आमी आमच्या काणकोणकार भुरग्यांक नोकरी मेळूंक शकता. बाकीचे रेस्ट जे आसा न्ही 5-5.5 हजार जे भुरगे आसा न्ही ते बेकार उरतले. आनी एक अशा तरेचो म्हणजे कांय साधन सुविधा नासत जर जायत न्ही एम्प्लॉयमेंटाची रोजी रोटीची जाल्यार खेवस्थीत म्हणून जाता. हें बॅलन्स राखपा खातीर आमी एक असो फिल्मी सिटीचो विचार जर केला म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन थंय जावचें ना. आनी पर्यावरण जें आसा सांबाळून जें आसा ताचो प्रोजेक्ट केला ताका मान्यता दिवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे काणकोणकार जे आसा न्ही आज एग्री जाले. तातूंत मध्ये विरोधी कांय आसतलेच न्ही.
आपूण सभापती पदाचेर फकत खुशच न्ही जाल्यार समाधानी आसा. मंत्री पदा खातीर आपणे तयारी दाखयली ना वा फुडाराकूय मंत्री जावपाची इत्सा नाशिल्ल्याचे रमेश तवडकार सांगता. आणि विशेष करून म्हाका दिसता 2003 सालांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तेन्नाच त्या वेळाचेर गोंयांक गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो. अमान्य करपाक जाय आमी. दुसरी गजाल ज्या वेळाचेर 2005 ते 2003 ते 2005 ह्या दरम्यान आमी पयले तर जायत न्ही. आनी ताजे नंतर म्हणजे ज्या तरेन उठाचें आंदोलन जालें बाकी सगळें जालें त्या वेळाचेर सरकार संवेदनशील नाशिल्लें म्हणून त्यो सगळ्यो गजाली करच्यो पडल्यो. आनी त्या नंतर 2012 जेन्ना प्रत्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें आनी हांव जे ट्रायबल वेलफेअराचे मंत्री जालो. आज ज्यो आमकां ज्यो स्किमी दिसता बाकी सगळें त्यो स्किमी सगळ्यो म्हज्या कालावधीक म्हज्या अंडरच त्यो इम्प्लिमेंट ती गजाल मान्य करपाक जाय. आनी आज परत आमी सत्तेक आसा. आज म्हणसर कोणी स्पिकर आसात. बाकीच्या गोंय सरकारान जें आसा विधानसभेक सुद्दां आसा न्ही रिजर्वेशन दिवपाचें सगळ्यांच्या अनुमतीन मान्य केल्लें आसा. आनी तें सुद्दां जें आसा न्ही केंद्र सरकार कडेन आमी फॉलोअप करता. आनी 2027 पर्यंत जितलें हें एश्युरन्स जें आसा न्ही सरकारान दिलें आसा केंद्र सरकारचें निर्णय आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन खूब जसो म्हणजे आतांच दी अशें करून जें आसा न्ही करपाची गरज ना. आज ह्या पुस्तकाचो त्या पुस्तकाचो पूर्ण 100% हांव उपयोग करता. हो तुमी गोंयची जनता पळयता. म्हणजे हांवें कांय वेगळें सांगपाची गरज आसा अशें दिसता. आनी ह्या पुस्तकाचें हांव खूब एन्जॉय करता. खूब ताचो आनंद हांव घेत आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता म्हाका हांगाय कांय कमी पडना खंयच्या गजाली खातीर आनी केंद्रांक पडना. हांव मंत्री आसतना सुद्दां तेज्या पेक्षा बरो एन्जॉय करता. हांव समाधान आसा. त्यामुळे रिशफल जावन हांव मंत्री जावपाचो विशय हांव केन्ना डिमांड करना. आतांय केन्ना आनी हाजे फुडेंय करना. पयर आमी म्हाका कोण तरी म्हाजो प्रेस त्या जाल्यार आमचे सेक्रेटरी जनरल सिरीज ऑफ कितली केन्ना आमी डेट्स घेतली वचून तेका एका पेपरान पब्लीश जाल्ले आसा. हांव केन्नाच ताका डिरेक्ट तेच सांगता जे दोनी सायडीचे हें आसा तांचे स्टेटमेंट आनी बाकी सगळे आर्ग्युमेंट्स आनी कंप्लीट जाले की हांव निर्णय दिवपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार. भाजपाचे सरकार पक्षांतराक उर्बा दिता. निलेशाक मंत्रीपदा वेल्यान देंवन आलेक्स सिकेराक मंत्रीपद दिवप हें ताचेंच उदाहरण असो आरोप बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगस हाणें केला. विधानसभेन दिल्ली आश्वासनां पुराय करपाक सरकाराक जमना. मंत्रीपदां दिवपाची आश्वासनां मात हें सरकार बरे तरेन पुराय करता असोय थोमणो आमदार वेंजी वेगसान ह्या वेळार सरकाराक मारला. डिफेक्शन जाल्लें तें डिफेक्शन हो सरकार ते वगत तेम केलें आतां अजूनय प्रमोट करता चलना. डिफेक्शन इज बींग प्रमोटेड. हे एकट्यान डिफेक्शन प्रमोट जालें. मिनिस्ट्री कोणाकूय जाल्यार कोणाकूय दिवपाची ती कळ्ळें. आमगेले रस्तो करपा जाय. काबराल आसता काबरालान पास करपा हें दिल्लें. आतां आसता तें दितलें. फायनली फायनान्स कोण जाता फायनान्स चीफ मिनिस्टर जाता. कोणूय मिनिस्टर जाल्ल्यार ती फायनान्स फायल आसून थिंग आसता. सो बट द प्रॉब्लम हियर इज बीजेपी जो सरकार आहा हो सरकार बीजेपी गेलो. दे वॉन्ट टू प्रमोट डिफेक्शन. दे आर अपलिफ्टिंग दीस थिंग्स हें करून. सो हितू आनी घुसपोड काय ना. लोकांक आज कळपा बरें. जरी तरी आज सरकार जो तो रस्कोन करता तो सरकारा लोक दाखयतलो. हितू आनी काय ना. दीस इज द स्टार्ट. तुमगेले मनशांक जे तुम आहाय ते काम कितें करताय ते तुम जाणाय. तांकां तुम जर देंवयताय अशें करून आनी कोण येयलोले डिफेक्ट केलो जाल्यार तुमचो तो रिपोजिशन दिता. आय थिंक द पीपल आर वॉचिंग एंड पीपल हॅव टू शो कितली आश्वासन आहाय. इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जी आश्वासन दिलें असेंब्ली फ्लोर ऑफ द हाऊस आश्वासन दिल्ली प्रॉमिस तुमकां फुलफील करपा जायना. हें तोंडान वय हांव तुका मिनिस्टर करता म्हणून ही प्रॉमिस फुलफील करपा जाता जाल्यार असेंब्ली वालोर ना. तूं सांगत ते प्रॉमिसा तुका वालोर आहा जालो ना. असली गत सीएम आली. सो असेंब्ली जे हाऊसान जे प्रॉमिस दिता ती प्रॉमिस तांकां करपा जायना फुलफील करपा जायना. पूण वय हांव तुका हें करता ती प्रॉमिस तुमी इतली घेवन बसताय. हुंय काय मरे सरकार चुकलो आहा. आनी हें चुकल तो सरकार आज हो डावनफॉल कमी जाल्लो. हो डावनफॉलाचे आज कितें जातलें ते सीएमा कडलें. काब्रालाक देंवन मुख्यमंत्र्यान आलेक्साक मंत्रीपद दिलें ही गजाल खऱ्यांनीच मुख्यमंत्र्याची तुस्त करपा सारकी आसा. एनसीपीचो जुजे फिलीप उलयलो. आलेक्स सिकेर खंय बरो मनीस आनी तो मंत्री म्हूण बरें काम करतलो म्हूण जुजेन सर्टिफिकेट दिला. अजीब हें गोवा के लोक अशें पंडीत जवाहरलाल नेहरून म्हटिल्ले. तेच भाशेन सद्याचे राजकीय घडामोडीचेर एनसीपीच्या जुजे फिलीप डिसोजान अजीब वक्तव्य केला.
निलेश काब्रालाक देवन आलेक्स सिकेराक मंत्रीपद दिवन मुख्यमंत्र्यान आपले उतर पाळ्ळे. मुख्यमंत्र्याची हे खातीर जुजे फिलिपान तुस्त केली. राजकारणात खंय कितेंय घडटा, आयज हिंगा जाल्यार फाल्यां थिंगा म्हूण जुजे हड्डे फुडें काडून उलयलो. आयज काब्रालाक देवन येयलो मिनिस्टर आलो PWD आनी ताका इंडक्ट आमच्या आलेक्स सिकेराक केलो. हें प्रॉमीस चीफ मिनिस्टराचें आसलें आनी जो काब्रालाक कित्याक देंवयलो बिकॉज मे बी सम प्रॉब्लेमा कित्याकूय लागून चुकी लागून देंवयलो आसतलो ते गव्हर्मेंट जाणा. पूण हितून एक दाखोवन दिता जेन्ना ते हे पार्टीनसान दुसरे पार्टीनसान ते पार्टीन गेल्ले पूण जो CMान एक वर्ड आपलो जो उतर दिल्लें ते आयज दवरलें. पॉलिटिक्सान कितेंय जाता, पॉलिटिक्स म्हणटा ती आयज हिंगा हालें थिंगा अशें जायत गेलां. पण आयज आमी नॅशनल काँग्रेस पार्टी घेवन आहाय ते आमी एके कडेन आहाय आनी एके हेजेर आमी आहाय. पण कितें आसता हे भाशेन एक कोणूय मनीस तर खंयचेंय कितें एक उतर दिता आनी उतर पाडटा जाल्यार should be appreciated. And Alex Sikora is not it's a good person. तो बरें काम करपी कित्याक आमचे बरोबर जेन्ना आमी मिनिस्टर आसले तेन्ना Alex Sikora बाब आमचे बरोबर आसलो. It's a good person. Now he deserve as हांव दिसता because change from Congress as to as the thing गेलो he deserve that ministry should be given. जर सगळे विरोधक एकठांय आयले जाल्यार खंय गोंयांत बरे दीस येवपाक शकतात. लोकांनी म्हारगाय आनी हेर गजालींचो विचार करपाक जाय अशें जुजे म्हणटा. आनी जरी तर हे भाशेन तर जालें सगळे ऑपोजिशन तर एकठांय जावन तो मुखार गेले जाल्यार आय थिंक इट्स अ गुड फ्युचर फॉर द ऑपोजिशन पार्टी. कित्याक लोकांकूय जाय आतां लोकांचेर तर पल्स पयले जाल्यार आयज लोक मातसो बेजार जालोलो आहा असो दिसता आनी हेजेर हेंच मुखार वचत रावला. पूण हेच भाशेन जालें जाल्यार कितें आहा सी पयलो कितें आहा इलेक्शन जालीं काय ना लोकांक कांयच पडोंक ना अशें दिसता. जेन्ना इलेक्शन जेन्ना बोगले पावली परत हें जालो तेन्नाय थोडेशे लोकांक एक दुखता प्रॉब्लेम जाता. पूण फायनली कितें आहा आमचो गोंयचो लोक आमचे भाव भयण एक हें आहा की आसूं सोंसया आसूं मागीर फ्युचरान बरें जातलें. हे भाशेन एक सिस्टम जावन आयज पॉलिटिकान मातसो एक बरें वाज तेजेर वयता. सो लोकांनी म्हणटा तो एक विचार करपाक जाय. जरी तर आपले खंय काम जावंक ना म्हारगाय वो जें कितें कितें आयज जालां तेजेर नियार करपाचो टायम येयला आनी हें तर जायना फाल्यां फ्युचर आमच्या लोकांचो भाव भयणाचो फ्युचर. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. पांजरकणी कुंकळे रस्तो अपघातांत एक गाय आनी 4 वासरांक दुर्दैवी मरण आयले. गाडयेन नेटाचो धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. कुंकळे पालिकेन रस्त्यावेल्या गोरवांचो बंदोबस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हे रातचे आय मीन मॉर्निंग 4 o'clock अशे एक्सिडंट जालो. एवरी डे हे आलचीच खबर न्ही. दीस इज टू मच नाव. सद्दां एक अशें करून कॅटल्स हे जाता आनी हांवें आयकलां कॅटल पावडर म्हणून म्युनिसिपालिटीन घेतलेलो. तो कॅटल पावडर भितर आसता ऑफिसान बसून फायली मेजता फक्त आनी हे दुसरे भुरग्यांक तो सांगता हें कर म्हणून आय मीन गोरवांक धांवणय म्हणून. कितले आतां हे दीस इज टू मच नाव. एवरी डे एक्सिडंट जाता. हें आमचें घर म्हाज्या घरा मुखार हांव एवरी डे पळयता एक एक्सिडंट आमी पळयला हांगा. मातशें सेवन म्युनिसिपालिटीच्या कुंकोलीम म्युनिसिपालिटी मातशें कितें एक्शन घेवची प्लीज सर. कितली गोरवां अशी मेली आज गोरवां कमीत कमीत म्हाका दिसता 4 ते 5 गोरवां मेली. मुखार एक पडला आनी हांगा 4 तुमी पळोवपाक शकता. हांगा पळय कशी पळय तेंची हालत पळोवपाक जायना आमच्याक. मातशें कोणी एक्शन घेवचें प्लीज. दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची घोशणा बाणावलेचो आदलो आमदार आनी साश्टीचो हेवीवीट राजकी फुडारी चर्चिल आलेमावान केल्या. आपल्याक खंयच्याच राजकीय पक्षाची गरज ना पूण अपक्ष वेंचणूक लडयतलो अशें चर्चिल म्हणटा. चर्चिल बाब तुमी आतां सावथ गोवान परत एक्टीव जावपाक लागले. लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक तुमी लोकसभा इलेक्शना कडेन बसतलो अजूनय आहा. आनीक आमकां सगळे सांगार म्हणाका काणकोण म्हणाका केपें म्हणाका सगळे लोक बोळ मारतात तुमचे म्हणून. सो ताका डिमांड आसल्यार बसतलो. पार्टी काँग्रेस चर्चिला पार्टी जाय रे. चर्चिल पयले पळय इलेक्शना बसला तेन्ना एडवर्ड फाल्यार मिनिस्टर काँग्रेसचो आनी हांव पार्टी ना चर्चिल बसलो ताका देंवयलें. मागीर म्हाका काँग्रेसीन आपोवन येयलो. काँग्रेसी तिकेट दिली म्हाका
तेन्ना तुगे रमाकांत हांगा उडयलें BJP. लोक तुका इलेक्शन दे, लोक तुका ना इलेक्शन करता, खंयची पार्टी तिकेट घे, लोक तुका ना कोण वोट घात तुका. आतां खंयची तिकेट घे? इलेक्शन तिकेट तेजी लागली, कोण दितली ते मागीर दुसरी तेजी लागीं तिकेट जे बसतलो. तर TMC ना तुमी अजून? ना TMC अर्जंट रिजायन केला सर. आनी NCPक बी परत वयपाचें बी कळ्ळें? NCP आपयलो हांगा पळया तें मातशें, पूण सद्याक चर्चिल म्हणटा तो लोकांक गेलो, लोकां तिकेट जे बसतलो. लोकांनी कितें पार्टी डिसायड केलेले तर तुमी वतले? लोकांक तिकेट जे बसता म्हण लोकांक तिकेट जे बसून येयलो न्हू. ओके, आतां तुमी CMक मेळपाक गेलो? CM म्हगे पर्सनल फ्रेंड न्हू. कितें आसलें? कितें आसलें? काम आसलें थोडें. Sir, what do you like to say? Nilesh Kapil has been stepped down from the ministry. I have no any comment. कोणाची comment मारपा नाका म्हाका. But हांव happy Alex Sikera जालो minister. But it was the right decision to step down. Alex उतर दिलो म्हण तेमी ते आत को right decision or wrong decision ते जाणा आम कितें आनी मानगुडे. तुमकां कितें दिसता सर? म्हाका तो कसले बांगडे हाडा बाबा आमी नाही. 54व्या इफ्फीच्या दुसऱ्या दिसा फिल्म मोग्यांनी पणजे आयनॉक्स तशेंच कला अकादमी वाठारांत फिल्मांचो आस्वाद घेवपा खातीर मोठ्या संख्येन हाजेरी लायली. इफ्फीच्या दुसऱ्या दिसा इन कन्वर्जेशन ह्या सत्रांत सकाळीं 11 वरांचेर ए वतन मेरे वतन ह्या फिल्माचे दिग्दर्शक कनन, अभिनेत्री सारा अली खान, बॉलिवूडचे नामनेचे फिल्म निर्माते करण जौहर हांच्या हजेरींत ह्या फिल्माचे प्रेक्षकांच्या मुखार उलोवप जालें. 1942 सालांतल्या भारत छोडो आंदोलनाच्या फाटभुंयेर हे फिल्म आदारीत आसा अशी माहिती तांच्यांनी ह्या वेळार दिली. themselves to fight against any kind of upheaval. There's just so much history that our country has to offer. I've said this yesterday and I'll say it again. I'm a history student, but I still don't think I can name you more than 25 freedom fighters on a good day. And there are many, many, many more. And the story of sacrifice takes very many forms, you know. There's the bravery and the strength that we can visualize, and you think of Bhagat Singh. But there's also so many unsung heroes, sacrifices that take the form of just personal strength. Valor that's not necessarily physical, but so much mental fortitude required on a daily, consistent basis to fight for what you truly love. And when we talk about love, we have a qawwali also in the film. And somebody asked me a very interesting question, that usually qawwalis are, used as the declaration of love, and how is it different in your film? I said, it's not. This is the epitome of love. देश प्रेमी से बढ़कर क्या प्यार होता है? कुछ ही नहीं होता. And I think ये फिल्म वो दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आज़ादी की लड़ाई होती है अलग अलग रंगों में देखी जाती है. There are many forms of it, and I think that through this film we are attempting to showcase just that. I want you to know, as an audience, this film will keep you on your feet as well. It is also a thriller in its end. And I don't want everyone to just think that this is some saga of a freedom fighter, which it is, and a brave one, and a beautiful one. But the way Kanan has directed it is the last act of that film will keep you at the edge of your seat. It's literally thrilling as well. And that to me was the big plus of this film, that you can manage that component by telling a patriotic narrative. And there is truly a directorial victory. अंदू काणकोणच्या लोकोत्सवाक गोंयची खाद्य संस्कृती आनी लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडयतले. लोकोत्सवाक 6 सत्रां जातली. प्रत्येक सत्रांत हेर राज्यांतले 6 सभापती मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. पेडणे ते काणकोण मेरेनच्या वाठाराचो आस्पाव लोकोत्सवान जातलो, सभापती रमेश तवडकारान सांगले. आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी खोतीगांवां 8 ते 10 डिसेंबराच्या मजगती लोकोत्सव घडोवन हाडटले. ह्या 3 दिसां भितर पारंपारीक नृत्य आनी खेळ, रानवटी वखदांचे, दुर्मीळ शेत पिकांचे आनी कंदमुळांचे प्रदर्शन जातले. खोतीगांवच्या आदर्श ग्राम ह्या सुवातेर ही कार्यावळ जातली आनी मुख्यमंत्र्या हस्तुकी हाचे उक्तावण जातले. लोकोत्सव घडोवन काणकोण हे सांस्कृतीक केंद्र करतले अशें आदर्श युवा संघाचो अध्यक्ष रमेश तवडकारान सांगले. आमी सगळे जाणा आदर्श युवक संघ गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ही संस्था आनी तशेंच बलराम एज्युकेशन सोसायटी काणकोण ह्या 2 संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटली 22 वर्सां आमी ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन, गोंयचें खरेपणाचें दर्शन जावचें ह्या हेतूंतल्यान आमी लोकोत्सवाचें आयोजन करता. आनी ह्या वर्साक आमी 8, 9, 10 डिसेंबर ह्या दिसाक 23व्या लोकोत्सवाचें आयोजन तयारी चालू आसा. आनी
8, 9, 10 डिसेंबराक हो लोकोत्सवाचे संपन्न जातलो. म्हणजे गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीच्या आदाराचेर, ग्रामीण परंपराच्या आदाराचेर, ग्रामीण जीवनशैलीच्या आदाराचेर आमी ही मूल्यां किंवा संस्कृती आसा ताजे प्रगट दर्शन लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आयोजन करता आणि ते आदर्श ग्राम हांगा एक परमनंट आणि त्या जाग्याचेर लोकोत्सव दरवर्सा जाता. कॉम्युनिटी दादींतली घरां कायदेशीर करपा खातीर कायद्यान दुरुस्ती करपाचेर मुख्यमंत्री आजून ठाम. सेरोला कॉम्युनिटी दादींतली घरां कायदेशीर करात म्हूण मागणी घेवन परवडचे लोक मुख्यमंत्र्याक मेळपाक परवरे मंत्रालयान पावले. तांचे कडेन भासाभास केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारां कडेन उलयलो. कांय दिसा पयलीं कम्युनिटींतली घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो दुरुस्ती करपाचेर मुख्यमंत्र्यान विधान केल्ले. तांच्या ह्या विधाना उपरांत विरोधकांनी तांचेर टिका सुरू केल्ली. मात मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधाना उपरांत कम्युनिटींतली घरां आशिल्ले लोक मुख्यमंत्र्याक येवन घरां कायदेशीर करची म्हूण रेटो लावपाक लागल्यात. पयलीं आगोंद काणकोणचे लोक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी आतां मंगळारा परवरकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी तांणी सेरुला कम्युनिटींतली घरां कायदेशीर करपा विशयी मुख्यमंत्र्याक विनवणी केली. आमचो इश्यू इतलोच आसा की आमची घरां रेग्युलर्स करपाची आनी आमकां सुटका दिवपाची. कित्याक इतलीं वर्सां आमी खूब साफर जाले, टॉर्चर जाले सारके. आहले नाहले आमी सगळे घालून हांगा आयज कोणाक कितें कितें दुयेंसां जावंक लागले. कोणाक प्रेशर, कोणाक एटॅक, कोणाक आनी कितें कितें सांगूंक जायना. आमी खूब साफर टायर्ड जाल्या. आमकां लागून आमची भुरगीं टायर्ड जाता. तेंचे तकलेन स्टडी वचना. कितें भुरग्यांची लायफ कितें. आमी साफर जाता ती जाता पूण त्या भुरग्यांची हालत बेकार जाता. आयज तांकां टायम टू टायम जेवण हाण मेळना. एक वगत येयलो जाल्यार आमकां न्हीद ना, जेवण हाण सारकें पडना टायम टू टायम. कितें करपाचें आमी. सगळें दिवन सनद दिवन लायसन दिवन सगळें येवन मागीर लास्टाक कितें आमकां सगळें आतां परत कोर्टान केस धांवची पडटा. कित्याक लागून हें इतले आमचे सगळे पयशे वगडावन आमी हें केलां. आतां घर बांदलें, रावपाक निवारो आमकां एक सुशेगाद रावचें म्हणून अशें आमी चिंतले जाल्यार आमी नीज गोंयकार सारके. आनी आमी आयज आयल्या ते गोंयकारूच आनी आमकां वाड विश्वास आहा, 100% गॅरंटी आहा सीएम आमचं काम कोत्तलोच म्हणून आमी सुटका हितुली सुट्टेली. इतलेंच आमचें. तुमकां डिमोलिशन ऑर्डर कितें ना कोर्टान केस चालू आमची. कम्युनिटींतली घरां कायदेशीर करपा विशींच्या विधानाचेर आपूण ठाम आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री परतून उलयलो. कोणी दिलें हांकां जागा, कोणी दिल्ले तर हांकां जागा सरकारान दिल्ल्यो नासल्यो. कोणायच्या सरकार आसूं केन्नाय आसूं जागाय दिल्ल्यो कम्युनिटींनी. तांच्यांनी बाबड्यांनी पयशेय भरल्या कम्युनिटीक. वयल्यान आतां रेग्युलरायज जर जाता आसत जाल्यार कितें मिनिमम भरूंक जाय जाल्यार तरी ते भरूंक तयार आहा. पण तेंची घरां रेग्युलरायज जावन परमनंटली जर केन्ना डेमोलिशन येतलें ह्या विशयाचेर वचूंक जाय अशें म्हाका दिसता. डे बाय डे म्हणजे म्हाका कंटिन्युअसली फोन करता, इंडिविज्युअल येवन मेळटा. प्रत्येक कम्युनिटींतल्या घरांनी कोण रावता तो प्रत्येक जाण डेली आतां कोण ना कोण तरी येवन मेळत आसा. हांव तर तांकां सांगलां तांकांय फायल सबमीट कर म्हणून. सो दॅट म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेर बऱ्याच जाणांनी तांकां सहकार्य करपाची गरज आसा. सरकाराकूय बी कम्युनिटीवाल्यांनी ह्या विशयाचेर सपोर्ट करून आमच्या लोकांची घरां जी रेग्युलरायज जाता गोंयकारांची ती करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. गेली कितली म्हणजे 15-20 वर्सां जर ते गोंयकार हांगासर घर जागो विकत घेवन जर घर बांदता थंयसर जाल्यार ती आतां जावची जाल्यार आनी केन्ना जातली. आनी कितली वर्सां ते वाट पळयतले. त्या ती म्हजें स्पश्ट मत अजुनूय ह्या विशयाचेर क्लियर आहा. आमकां तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी नवीन तितून अमेंडमेंट हाडून आमकां तेंची घरां रेग्युलरायज करपाक जाय ह्या मताचेर हांव ठाम आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.